नमस्कार. आज आम्ही पळयतात दिल्लीचे वातावरण. दिल्ली AQI म्हळ्यारूच एअर क्वॉलिटी इंडेक्स जो आसा तो 485 पावलेलो आसा. आनी थंयसरले जी भुरगीं आसा, जी ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, जी स्कुलाक वयता, तांकां सरकारान एक आदेश दिल्लो आसा की ऑनलायन जे आसा ते क्लासीस घेवचे, म्हळ्यार भुरग्यांक जे आसा ते स्कुलान धाडचे न्ही. म्हळ्यार इतली वायट परिस्थिती आयल्या आनी आमी सदांच पर्यावरणाचेर उलयतात. आनी जेन्ना पर्यावरणाची जेन्ना हानी जाता तेन्ना हे सगळो इफेक्ट जो आसा तो प्रत्येकाक भोगचो पडटा. आयज तो दिल्लीक, फाल्यां आनी खंय तरी. आनी आयज आमी गोंयाची जर AQI पळयत, जी एअर क्वॉलिटी इंडेक्स जर आमी गोंयचो पळयत जाल्यार मोरजे सारक्या गांवांनी आयज 170 ची जर रेटींग पळयत जाल्यार 170 म्हणजे 170 जो पाविल्लो आसा, जो पोल्युशन आंकडो आसा तो. म्हणजे जो कोस्टल एरियाचो जर आमी AQI जर पळयत जाल्यार तो 170च्या आसपास आसा. म्हळ्यार गोंयान पासून आमचें पोल्युशन आसा तें आतां वाडपाक लागलेलें आसात. आनी आमी सदांच हो जो आसा तो खंत व्यक्त करता, आयज जी जिल्ली गोश्ट जाल्या ती आमच्या गोंयान घडची न्हू म्हणून. जर आयज आमी आमच्या गोंयान जर खुशाली पळयतात जाल्यार ही खुशाली जर पळोवपाक जाय जाल्यार आयजूच आमकां पावलो उचलपाची गरज आसा. नाजाल्यार दिल्ली सारकें जावपाक आमचें गोंय जें आसा तें फाटीं फुडें उरचें ना. आमी जे हे व्हिडिओ काडटात ते पयशे मेळचे म्हणून जावं एंटरटेनमेंटाक लागून काडिनात. आमी आमचे गोंयचे जे फुडार आसा, आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर आसा ते ब्रायट जावचे, बरें जावचें म्हणून आमी हो व्हिडिओ आमी सरकारा पर्यंत पावचे म्हणून हे करतात. कित्याक तर पॉलिसी मेकर ते आसा. आयज जर ह्या प्रदुशणाक लागून जर पॉलिसी करिनात जाल्यार येणारो काळ हो गोंयाक पासून सेम जो दिल्लीक आयज जाला तो जावपाक फाटीं फुडें उरचें ना. आयज कंट्रोल करपाची गरज आसा. जर आयज सांबाळोंक ना हें प्रदुशण जाल्यार येणारो काळ हो आमकां पासून भिवपाची गरज आसतली.